हे पळयात 6 म्हयन्या फाटीं ह्या बस स्टँडाचें मोठ्या दबाजान उक्तावण केल्लें तेन्ना इलेक्शन लागीं तेंकिल्लें। मुख्यमंत्री पार्सेकारान मंत्री राजन आल्लेकार आनी रक्षा मंत्री पर्रीकाराच्या हजेरेंत उक्तावण केल्लो तो हो बस स्टँड। फकत लोकांक दाखोवपाक पाटयेर नांव येवपा पुरतें आल्लेकारान उक्तावण केल्लें म्हूण आतां बाबू आजगांवकार तिडकला। अजून कितलेशेच काम खंय पेंडींग आसा। बाबून ब्रेस्तारा स्टँडाचें इन्स्पेक्शन केलें। काम सापूच स्लो चल्लां म्हूण GSIDCच्या ऑफिसरांक बाबून उजरावन काडलें। प्लॅनिंग जाणा तूं हें करून हांसतत न्ही फाट्यां वचून हांव पळयत तुका वचत पासून लक्ष दवर तुजेर मस्ती जाली सारकी। अरे GSIDCची कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा काय ना तुमी घेतलं मरे हें काम मागीर सारकें बांदून घ्या मरे आनी लोकांक दाखया प्रोजेक्ट कंप्लीट करून नाका। GSIDCन सारकें आमकां फटयलेलें आहा पेडणेकारान। हो जो बस स्टँड आहा हो तेंच्यांनी केन्ना उद्घाटन केल्लो कम से कम 20 तारखेक 1 वर्स पळय 1 वर्स सगळें काम कंप्लीट जायनासतना ओपनिंग केलां। खाली नांवा खातीर आपलें नांव त्या प्लेटाचेर येवपा जाय म्हणून नेम प्लेटाचेर अशी लोकांची फटिंगगिरी केल्ली आहा। हो इतली वर्सां हो जागो दवरलो बस स्टँडा खातीर जागो मेळ्ळो म्हणून बस स्टँड जालो न्ही नाल्यार बस स्टँड जायच नासलेलो। पेडणेकारान हो जागो दिल्लो आहा सारको तेन्ना पर्यंत एक्वायर करून पण जें बांदता तें सारकें प्रमाणीकपणान बांदून लोकां पर्यंत त्यो सोयो पावपाक जाय त्यो पावूना। सिर्फ नांव आपलें येवपा जाय म्हणून नेम प्लेट येवपा जाय म्हणून तें उद्घाटन करप आनी आजून पासून 1 वर्स जालें तेजें आजून कंप्लीट जावना म्हणून GSIDCक आमची सारकें एकदम सडेतोड आमचें सांगोवपाक जाता तितलो बेगीन करून दिवपाचो। केन्ना जातलो अशें ते म्हणटात की बुधवारा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दवरतात ते आमचो ट्रान्सपोर्टचो आनी दुसरो तुजो GSIDCचो तेजोय आनी तिसरो कोण रे तो कदंबा हे तिगांनी कितें कमी आहा हांगा तें आमी रिपोर्ट दी म्हटल्यार आनी बुधवार सान ह्या कामाची चालना आमी ह्या पेडणेकार मेळून आमी लायतली। पार्किंगाचे व्हेंटिलेशन चालू ना, फ्लोरिंगाचे पॉलिशिंग अजून जावंक ना, वॉल्स खंय खंय भगदाडा पडलेली आसत नुसतं कोरा सिमेंट आसत पॉलिश आणि पेंटिंग जावंक ना। अजून 2 प्लेक्सी ग्लास मी स्वतः बघले 2 प्लेक्सी ग्लासाचे ड्रिप इरिगेशन सारखे टप 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 वॉटर लिकेज प्लास्टरिंग व्यवस्थित जाल्लेलें ना। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर।